नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. जिनो प्रुडंट T20 कपाचे उक्तावणाचे मॅची गुमटेश्वर मडगांवान मारले बादे स्पोर्ट्स क्लबाक. दुसरे मॅची अल्बर्ट डेव्हलपर्सान गोवा पुलिसाक मारले 4 रनांनी. काणका इंडियन ओव्हरसीज बँकेवेल्या दरोड्या फाटलो बिहारच्या दास गँगाचो मास्टरमाइंड सापडलो. बांबोळी स्टेडियमा कडेन पुलिसांनी उखल्लो. गोयचे मायनिंग इंडस्ट्रीक मदींचे सावट. अंदूचे सिजनात पयल्या 2 म्हयन्यांत पोरूपरस 76% निर्गत देंवली. मार्केट पडले. निर्गत ड्युटीन दुष्काळात 13वो. जीएमसीक पयलेच फावट DDSSY स्किमींतल्यान 22 कोटी येणावळ. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक 44 कोटी 7,000 वयर लोकांनी GL DDSSY कार्डां वेलीच ना. तिड्डल्ले उगेकारांचो पेडण्या पुलिसांचेर मोर्चा. शुक्रारा उगेच्या 3 जाणांक रेवकार माफियान परसकोड्या बडयले. पुलीस म्हणटा कोण तो खबर आसा, कारवाय जातली. म्हापशेंचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सध्या म्होवाचे मुसाची हेचरी. बिल्डिंग भर म्होवाची पोळी. हॉस्पिटल मेंटेन कोणे करप? GSIDC काय PWDन? धड कांयच ना. आनी ISLात FC गोवाचे 4 मॅचीत 13 गोल. कोच लोबेरा खुश. FC गोवाचो अटॅक बरो, मात डिफेन्साचो प्रश्न सुटना. बारबोटवाचे काफ इंजुरीचो केरळा कोचाक हुस्को. जिनो प्रुडंट T20 कप 2017ची बॅटल मोठ्या दबाज्यान सुरू. उक्तावणाच्या मॅचीत गुमटेश्वर मडगांव टीमीन बादे स्पोर्ट्स क्लबाक 5 विकेटींनी मारले. दुसऱ्या मॅचीत अल्बर्ट डेव्हलपर्स गोवा पुलीस टीमी आड 4 रन्सांनी जिखले. पळयात जिनो प्रुडंट T20च्यो ओपनिंग मॅची. So introduction from Madam Sonia Kukulik, General Manager of Prudent Media. Harish Naik, Paidnika, Sarvana. Oh, this time finds again the ball. Racing there with the first boundary coming up here for Badem Sports Club. Little room once again. A beauty from Prathamesh Gawal. The ball went like a rocket. Appeal for got behind and the batsman is walking. Bridges strikes, the very first wicket goes down. Good sweep, excellent timing. 1 bounce, 2 fence. Oh, the ball is up in there. Someone should take this. Oh, good shot from Aditya Suryavanshi. 1 bounce, 2 fence. And they were looking for this boundary and they gets it in this over. 135 with that cracking beauty and 136 is the target to achieve and win. Oh, mistimed and the ball is lofted shot this time. Gets hold of this one. Good looking shot, nice and straight down the ground, and what a way to bring the 51 bounce. Well bowled, excellent delivery. So that's it, and congratulations for Gumteshwar Margaon for a spectacular win. Oh, right in the middle, stump and bowled him. Good looking shot. Beats the short field against the boundary this time. Excellent cover drive. Good looking shot. Nice and straight down the ground. Right out from the middle. It went rocketing away. Beautiful boundary from Aniket Desai to bring an end to the 4th over. Look at that, hits the money, Aniket Desai is clean bowled and wrapped him up. Nicely picked up, beautifully driven, nice and straight down the ground. Oh, Brooks the defense, and look at that beauty. He hits the money.
Oh, nicely picked up once again, but this time the fielder will be just a spectator. Up in there, and Aniket, this excellent catch this is. Congratulations Albert Developer Sports Club for a fantastic win. काणका इंडियन ओव्हरसीज बँकेवेल्या दरोड्याचो मास्टरमाइंड राजू दासाक पुलिसांनी बांबोळे स्टेडियमा कडेन उखल्लो. थंय तो कोणाक तरी मेळूक येता म्हूण पुलिसाक टीप मेळिल्ली. आता मेरेन ह्या प्रकरणात बिहारांतल्या दास गँगांतल्या चौगाक धरल्यात. राजू दास फाटली 12 वर्सां काणक्या रावतालो. बँकेचो अभ्यास करून ताणें बिहारांतल्यान दास गँगांतल्या लोकांक बँक लुटूक हाडिल्ले. पुलिसांच्यो 6 टिमी गोंय आनी गोंया भायर तांकां सोदतात. गोयचे मायनिंग इंडस्ट्रीक सध्या मदींचें सावट बादता. फाटल्या वर्साच्या पयल्या 2 म्हयन्यां परस अंदूचे सिजनांत पयल्या 2 म्हयन्यांत 76% निर्गत कमी जाल्या. फाटल्या वर्सा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत 2.84 दशलक्ष मेट्रीक टन मीन निर्गत जाल्ली. अंदू फक्त 0.68 दशलक्ष मेट्रीक टनार पावल्या म्हूण मीन निर्गतदार हुस्को करतात. गोयचे मायनिंग इंडस्ट्रीची सध्या खर मंदी चल्ल्या. फाटल्या सिजनाचे पयल्या 2 म्हयन्यां परस अंदू निर्गत 76% उणें जाल्या. चीन आनी जपानांतले ट्रेडर हायग्रेड माल सोदतात. गोयच्यान माल निर्गत जाता ती 58 ग्रेडी परस उणें आनी ब्लेंडिंग करून हायग्रेड मीन निर्गत करूंक गेल्यार 30% एक्सपोर्ट ड्युटी. मायनिंग कंपन्यो बेनिफिसिएशन प्लांटांतल्यान मिनाची ग्रेड वाडोवंक शकता, पूण 30% निर्गत कर बसता. धंद्याक परवडना म्हूण निर्गतदार सूत्र सांगतात. सद्याचे सर्तीत तिगोवन रावंक जाय जाल्यार निर्गत कराचेर कमीत कमी 60% सूट जाय. सरकारान हो विशय प्रामुख्यान हातांत घेवचो म्हूण निर्गतदार संघटनेचो सचिव ग्लेन कालावंपारा सांगता. 60% ग्रेड मेरेनच्या मिनाचेर निर्गत कर कमी करचो म्हूण मायनिंग इंडस्ट्री केंद्रा कडेन मागता. सध्या ही निर्गत ड्युटी 30% आसा. गोयचे मीन सापूच उणे ग्रेडीचे आशिल्ल्यान देशी उत्पादनाक उपकरनात. तशेंच हांगासरल्या स्टील इंडस्ट्रीकूय चलना. ट्रान्सपोर्टेशनाचो खर्चूय हाताभायर वता. चीन जपानांत धाडटले जाल्यार खर्च परवडना म्हूण निर्गतदारांच्या कपालाक आटयो. गोयचे मार्केट सध्या ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इराण आनी कॅनडा सारकेल्या देशांतल्या ट्रेडरांनी पोखरला. एका तेंपार गोंयाक वर्साक 45 दशलक्ष मेट्रीक टन मीन निर्गत जाताले. एप्रिल 2014 अर्थमंत्री अरुण जेटलीन 58 ग्रेडा परस कमी आशिल्ल्या मिनावेलो निर्गत कर 30वेल्यान 10%चेर हाडिल्लो. ते वेळार मिनेर आनी ट्रेडर हो कर रद्दच करचो म्हूण मागताले. उपरांत फेब्रुवारींत 2016 अर्थ मंत्रालयान 58 ग्रेडी सकयल्या मालावेलो निर्गत करूच रद्द केल्लो. एका तेंपार गोंयांत वर्साक 45 दशलक्ष मेट्रीक टन मीन निर्गत जाताले. आतां हो आंकडो परिस्थिती अशीच उरल्यार धड 5 दशलक्ष मेट्रीक टन जावप मुश्कील. गोयचे मायनिंग कॅपिंग फक्त 20 मिलियन मेट्रीक टन आसूनय ही परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पयलेच फावट गोवा मेडिकल कॉलेजीन येणावळ म्हूण कितें तरी जोडला. DDSSY हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम चालीक लावन वर्सां उपरांत स्किमी खाला वेगवेगळ्या उपचारांतल्यान गोंय सरकाराचे तिजोरेंत GMC वरवीं सुमार 22 कोटी आयल्यात. मात DDSSYचेर प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी सुमार 44 कोटी जोडल्यात. खासा रिपोर्ट. गोयच्या 18,000 लोकांक दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण म्हळ्यार DDSSY स्किमीचो आदार जाला. ह्या सगळ्यांचेर मेळून वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी 17,706 उपचार जाल्यात. हातूंतले 3,582 उपचार GMCत. तातूंतल्यान GMCक 22 कोटी आयल्यात. जाल्यार 13,952 प्रोसिजर प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी जाल्यात. तांकां 44 कोटींची इन्शुरन्स भरपाय आयल्या. 172 प्रोसिजर हे गोंया भायल्या हॉस्पिटलांनी जाल्यात. तातूंत त्या हॉस्पिटलांक 1,72 लाख आयल्यात. आतां पर्यंत आमी 22 कोटी गव्हर्मेंटाक हॉस्पिटलांक GMCक मेळटले आनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक जवळ 44 कोटी आउट ऑफ 68 लॅक्स क्लेम जाल्यात. हातूंत एक्झिस्टींग डिजीज आर कवर्ड, म्हणजे कार्ड ताणें मेळ्ळ्या बरोबर ताका जर पयलीं हें आसत सिकनेस आसत जाल्यार तें त्या दिसाच्यान कार्ड जेन्ना इश्यू जाता तेन्नाच्यान तें कवर जाल्लें आसा. आयुर्वेदीक हॉस्पिटल शिरोडा हें सुद्दां ह्या येवजणीन घेतिल्लें आसा. तांचे पॅकेजीस आसा. तेन्ना ज्या लोकांक कार्ड काडटात
कार्ड आशिल्ल्या लोकांनी आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत वचून त्या पॅकेजीचो आनी कार्डाचो फायदो घेवं येता. इतलेंच न्हय तर आनी 5 डिझीसीस ज्यो आसा आमची हातून म्हणजे डायबिटीस, हायपरटेन्शन, क्रॉनीक डिझीसीस, मागीर ग्लुकोमा, मल्टिपल स्क्लेरोसिस आनी एपिलेप्सी, ही हांचे वखदां जर GMCन जर घेतली ती तांकां GAPL किंवा GMCन फ्री मेळटात. 15,000 रुपया पर्यंत तांकां हातून येवजणीन ह्या पॅकेजीन मेळटलें. तेन्ना प्रत्येकानी जास्तीत जास्त आपली कार्डां नांव एनरोल करून ह्या येवजणीन सरकारचें धोरण निदान 3 लाख तरी जावचें अशें आसा. सो ह्या 2-3 म्हयन्यां भितर सगळ्यांनी आपली कार्डां करचें आनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो. फॅमिली मेंबरांनी कलेक्ट करूंक ना अशी GLA कडेन आशिल्ली पोरूची DDSSYची 7,195 कार्डां खंय नश्ट करतले. स्कीम लॉन्च जाली तेन्ना राजकीय प्रचारा उपरांत हजारांनी लोकांनी कार्डां करूंक लायनी आनी व्हरूंक आयलेच ना. हे स्किमी खाला सध्या 46 हॉस्पिटलां एम्पॅनल्ड आसात, 9 गोंयां भायलीं. मात प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कार्ड धारक पेशंटांकडच्यान ट्रिटमेंटाक कॅश पयशे मागत जाल्यार भलायकी खातें वा इन्शुरन्स कंपनीक कळोवचें म्हूण DDSSYचो कन्सल्टंट सांगता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठी. घेऊया एक ब्रेक.